तुम्ही सगळे जाणा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स लोकसभा इलेक्शना खातीर कितले सिरियस आहा ते। गेल्या मे म्हयन्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्सान डिक्लेअर केल्ले की आमी दोनूय सिटां कंटेस्ट करतले म्हणून, आनी त्या वाटेन रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आनी आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा ते नॉन स्टॉप काम करीत आसा। हे सगळे जाण पळयता आनी सगळे जाण जाणा। एकूच पॉलिटिकल पार्टी गोंयान आसा जी गोंयकारांक लागून काम करता आनी कन्सिस्टंटली काम करता, सेल्फलेसली काम करता। आता हे इलेक्शन लागीं पावला, सो तेका लागून कॅन्डिडेट सिलेक्शनाचो जो प्रोसेस आसा तो रेव्होल्युशनरी गोवन्सा कडल्यान चालू जाल्लो आसा। फाटल्या विकान आमचे सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीचे जे एक्टीव भुरगे आसा तेंचे तालुका वायज आमी तेंकां वोटींग करपाक लायिल्ले आनी सिक्रेट बॅलट केल्ले। ते सिक्रेट बॅलटान भुरगे जे आमचे एक्टीव आसले ते तेंकां फ्रिडम दिल्ले की तेंकां जाय ती 3 नांवां, 2 ते मॅक्झिमम 3 नांवां तेंच्यांनी शॉर्टलिस्ट करपाची आनी वोटींग करून तेंच्यांनी सिक्रेट बॅलट करपाचें म्हणून। आनी ते जाल्या नंतर हें जावन मागीर ते सगळे ऑल गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीचे सगळे वोटींग जावन ते आमच्या कडेन येयले, इलेक्शन कमिटी कडेन येयले। इलेक्शन कमिटी कडेन येवन ती नांवां जेन्ना भायर येयली तेन्ना नांवान नॉर्थ गोवान म्हाजें नांव मनोज परब आनी दुसरे अजय खोलकर जो आमचो पार्टी ट्रेजरर आहा तेचें नांव शॉर्टलिस्ट जाल्लें आसा, म्हणजे भुरग्यांनी वोटींग केल्लें। आनी सावथ गोवाक लागून आमचो सावथ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट रुबर्ट पेरेरा आसा, मागीर आमचो पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक आसा, आनी तिसरो शैलेश नायक जो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचो सेक्रेटरी आहा तेचें नांव शॉर्टलिस्ट जाल्लें। आतां ह्या 5 नांवांचेर, म्हणजे नॉर्थ गोवाक 2 नांवां आनी सावथ गोवा 3 नांवां हेंचेर जी इलेक्शन कमिटी आसा ते डिस्कशन करतली आनी नांवां फायनलायज करून मागीर आउट करतले।